दीस ब्रेस्तार ऑक्टोबराची 26 तारीख 2024. पयलें वाचप सांव पावलान एफेसकारांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप अध्याय 3 वाक्य 14 तावन 21 पर्यंत. ह्या पासत हांव बापा हुजीर सरपडोवन मागता. सर्गी आनी संवसारी हर एक कुटुंब आपलें नांव ताचे तावन घेता. तो आपले महिमे बरीत संपत्तेतावन पवित्र आत्म्या मरिफात तुमच्या अंतस्करणांक घटाय दिवंक तुमकां दृढ करूं. अशें भावार्था वरवीं तुमच्या काळजांनी क्रिस्त बिडार करूं. क्रिस्ताच्या मोगाची रुंदाय आनी लांबाय, उबाराय आनी गुंडाय केदी वर्ती म्हणून आटापुंची सकत सर्व देवाच्या लोकां सांगता तुमकां लाभच्याक मोगांत तुमचे जिणयेची पाळां रोंबू. मोगाचेर तुमचे जिणयेची बुन्याद पडून घट जावं. समजणे वरतो देवाचो मोग तुमी जाणा जावन देवाचे संपूर्णायेन तुमी भरों म्हणून तुमच्या खातीर हांव देवा लागीं प्रार्थना करता. आमचे थंय आपली सकत चलयतल्या आनी आमी मागतांव ताचे प्रास वा चिंतांव ताचे प्रास कितल्यागी चड मापान सर वस्तू करूंक शकतल्या देवाक पवित्र सभेंत आनी जेजू क्रिस्तांतय महिमा जावं संततीचे संतते पर्यंत ससनाच्या ससनाक आमेन. देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार. कीर्तन 33 1 तावन 2 4 तावन 5 11 तावन 12 आनी 18 तावन 19. श्लोक. पृथ्वी सगळी सर्वेस्पराचे जतनेन भरल्या. नितीवंतानो, सर्वेस्पराक उल्हासाची गितां गाया. विधेय काळजाच्यांक असली स्तुती सोंपता. विणे वाजोवन सर्वेस्पराक वाकणा. 10 सरयांचे किन्नरेन ताका संगीत करा. श्लोक. पृथ्वी सगळी सर्वेस्पराचे जतनेन भरल्या. सर्वेस्पराचें उतर खरेंच खरें. सगळीं ताची कर्तुवां विश्वासीपणाची. न्याय नितीचो सर्वेस्पर मोग करता. ताच्या विश्वासी मोगान संवसार सगळो भरला. श्लोक. पृथ्वी सगळी सर्वेस्पराचे जतनेन भरल्या. सर्वेस्पराची मांडावळ सासनाक बाळता. ताच्या काळजाचे अत्रेक संततीच्या संततेक तगतात. कोण परजा सर्वेस्पुरुस आपलो देव म्हूण वळखता. कोणा परजेक आपले दायज कन्न ताणें विंचलां ती खरींच भागी. श्लोक. पृथ्वी सगळी सर्वेस्पराचे जतनेन भरल्या. सर्वेस्पर जाल्यार आपली भयभक्ती आशिल्ल्यांचेर आपल्या विश्वासी मोगाचेर बरवस्तल्यांचेर जतनेन नदर घालता. तोच तांकां मरणांतली निवारता. दुकोळाच्या काळार तांचो जीव वाटायता. श्लोक. पृथ्वी सगळी सर्वेस्पराचे जतनेन भरल्या. शुभ वार्ता. सालुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता अध्याय 12 वाक्य 49 तावन 53 पर्यंत. जेजू म्हणालो, हांव संवसाराक उजो लावंक आयलां आनी तो आतांच पेटलेलो म्हाका जाय. हे शिवाय हेर कितें आशा म्हाका आसयेत. एक स्नान हांवें घेवचें आसा आनी तें घेता पर्यंत म्हाका जिवान जीव ना. संवसाराक समाधान हाडूंक हांव आयलां म्हूण तुमी चिंतात वे? समाधान न्ही. हांव तुमकां सांगतां, तुमचे मदें वेगळासार घालूंक हांव आयलां. ह्या फुडां एकच कुटुंबान 5 जाणां मदें अशे वांटे जातले ते एक दोगांचेर आनी दोग तेगांचेर आड रावतले. बापय पुताचेर आनी पूत बापयचेर, आवय धुवेचेर आनी धूव आवयचेर, माय सुनेचेर आनी सून मायचेर आड रावतली. देवाचें उतर हें वाखणी तुका क्रिस्ता. नियाळ. मनीस संवसारान जियेतना बरें आनी वायट सांगाता जियेता. जेन्ना आमचें तें बरेंपण चड आनी चड वाडटा तेन्ना आमी वायटाक पाट कन्न जिवितांत जीक आपणायतले. आयची सुवार्ता
जेजू आपणाक पेटोवच्या उज्या विशीं उलयता. हो जेजूच्या मोगान पेटिल्लो उजो. जेन्ना आमी जेजूच्या मोगाच्या उज्यान आमची काळजां पेटयता, जेजूच्या जिविताचो परिणाम आमचेर पडटा. पवित्र आत्म्याचे सक्तेन अंतस्करणाक घटाय लाभता आनी क्रिस्त आमच्या काळजांनी बिडार करता. आनी अशें आमी जेजू बरी पेल्याच्या मोगांत आनी सेवेन जियेता. सांत पावलोन एफेसकारांक बरयल्ल्या पत्रांत सांगिल्ले बरी, क्रिस्ताच्या मोगाची रुंदाय आनी लांबाय, उबाराय आनी गुंडाय कितली वर्ती म्हणून ताच्या मोगांत आशिल्ल्यांक मात्र कळीत जाता. पवित्र पुस्तकाच्या उतरान इगर्ज मातयेंत लाभच्या सर्व साक्रमेंताद्वारी प्रत्येक जावन एवकरिस्ताच्या बलिदानाद्वारे आमची काळजां सदांच जेजूच्या मोगान पेटोवन दवरूंक प्रयत्न करया. आमी मात न्ही, आमचे कुटुंब, आमचे समाज क्रिस्ताचो मोग जाणा जावन मोगाचे जिणयेची बुन्याद बांदून हाडूंक म्हणून देवाचो आदार मागया.